देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जेजूच्या काकुतीच्या तेरसार आमी अशें म्हणटा, सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां आमचे आनी सगल्या संवसाराच्या पातकां पासत, ह्या फारीकपणा पासत. हो तेर्स सांत फावोस्तिनाक दिल्ले मागणे सदांच 3 वाजता आमी म्हणटा. ह्या मागण्याचेर आमी नियाळता जेजूचे कोश्ट आनी मागता आमच्या आनी संवसाराच्या पातकांचे सुरवणे पासत. आयचो जबाब असो आसा, तुज्या माये मोगान म्हाका सळय सर्वेस परा. जेरमायास प्रवादी पयल्या वाचपान देवाची मुजत मागता, कारण ज्या लोकांक ताणें शिकोवण दिल्ली तोच लोक ताचेर परतता आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदता. जेजूच्या जिवितांत तशेंच घडलें, पूण सारकी शिकोवण दिवंक तो फाटीं सरलो ना. आपल्या शिसांक ताणें सांगलें, तुमच्या मदें कोणूय व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. आमच्या जिवितांत दूख कोश्ट आसतलेच, पूण देवाची काकूत आनी मोग आमकां सोडयतली. त्या पासत देवाचे शिकवणेक आमी विस्वाशी रावुया. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळलें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.